मडगावच्या बरेचशा सरकारी कार्यालयांच्या वाठारांत स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो कळम येवन पडला। आकेच्या वीज खात्यान फातोर्डा भौशीक बांदकाम खात्याच्या भायर तशेंच हेर सरकारी कार्यालयां भायर अश्यो पेड्ड्यार जाल्ल्यो गाडयो जागा आडोवन पडल्यात। ह्यो सगळ्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडच्यो अशी मागणी थळावे लोक करतात। एवरी गव्हर्मेंटाचे जे आमच्यो गाडी आसा न्ही ते हांवें पळयल्या डिपार्टमेंटा भायर PWD, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, मागीर तुगेले RTOच्या स 5 गाडयो ते कंडम जावन पडलेल्या। कितले वर्सांच्यो गाडी दिसता ते म्हाका। त्यो म्हाका येईन तरी तेची इनिशिएटीव घेवन ते स्क्रॅप करपाच्यो गाडयो। आज अशे अख्खे गोंयाक म्हाका दिसता कितले हजारांनी गाडी आसतल्यो, तेंचेर कोणें नजरच मारना। बेस्ट म्हणल्यार हांव गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता, आमचो बाब CM बरो काम करता, तेणे खंयच्याय डिपार्टमेंटाक एक सर्क्युलर काडपाचें आनी जितल्यो पळय स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो डिपार्टमेंटाच्या भायर आहा त्यो कंपल्सरी तेजो इनिशिएटीव घेवन त्यो स्क्रॅप करपाच्यो। आनी गोवा स्टेट स्क्रॅप पॉलिसी म्हूण काडपाच्यो। तशें जितले हांवें पळयल्यांनी लायटी खांबे, व्हडल्यो व्हडल्यो लायटीचे खांबे बाणावले भरल्या त्यो लायटीचे खांबे, अशी एक सगळी स्क्रॅप पॉलिसी काडून एक सगळे ते बरे भशेन सिस्टमॅटीक तेजो स्क्रॅप करपाच्यो, कोणाचोय स्क्रॅपवाल्या हाडून ते दिवपाच्यो। आनी आमकां हे गाडयांचो भरपूर रेव्हेन्यू मेळपाक शकता। व्हडले व्हडले टँकर आसा, व्हडले व्हडले ट्रक आसात, कसल्यो गाडयो ते कोणाच्या नजरे येयना। ते आमी जनरल पब्लिकाक आमचो जो हेजो पयसो आमचो आमी GST भरता, हें भरता, तेजो पयसो वेस्ट सगळो। ताका मागता सरकारा कडेन हेजेर इनिशिएटीव घेवन जितल्यो गाडी आहा तितल्यो त्यो स्क्रॅप करच्यो आनी आमकां रेव्हेन्यू मेळटलो भरपूर।